तुसाची मेटा काढून एकामेका लागी आड पावल्या बापा तेंपला तुझ्या एका मोनान मोगान हाडलाय लागी ओढून आता तुझी कृपा सोड दिताय वर्गा सोमेस्तामी एका काळसा एका ताळ्यान गीते गायता मौनान आनी काळसान एक जाता एकच कुटुंब तशी जावो मागता बापा तुझे बेसाव एका ताळ्यान गीते गायता मौनान आनी काळसान एक जाता एकच कुटुंब तशी जावो मागता बापा तुझे बेसाव आणि पवित्रतेचे कॉल तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो मोगाळ भाव भयणीनो संतोषाची मेटा काढून आणि उल्हास बरीत खालसान याल तरी बवारी एका कुटुंबा भशेन आमी जमल्या दिवच्याक होगळाप दिनमस्त आमच्या मोगाळा सुम्याक ताणें आमकां एकवटायलां तर संतोष बरीत काळजान एमिसाचें बलिदान भेटूंक आमकां समी आयती करुया न्यायची लितोजी आमकां परत जगवण दिता सुम्याची आमी विंचण केल्या ती विंचण आमच्या जिवितांत सदांच आमी पाळोवन त्या विंचणे प्रकार चलोवन त्याच देवाच्या मागान वाडत जाय म्हण तर आमची आज विंचण केल्ली परत आमी नियाळ करया आनी कशें आमी आमचो क्रिस्ताच्या संगता समकतांव जियेतांव आनी ताच्या मोगान वाडटा म्हणल्यार सवाल आमकां विचार जर तर आमी फळ आमी जाल्या तर आमकां चुकोवन पडल्या तर परत आमचें उणेपण वळखून घेवया आनी तेच खातीर जेजूचे बक्षांनी मागून आमकां समी हे मिसेच्या पवित्र बलिदानाक आयती करुया हांव पातकी सपदिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या अवसान सिमच्या मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें धरून हांवें जायते तेंपात केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून पक्या संपार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता सपदिता देव आमची काकूत करून आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविता पावोवं आमेन Sumia kakutka Krista kakutka Krista kakutka Sumia kakutka Sumia kakutka महिमा देवा उंचकी आणि शांती ताच्या इष्टा सारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दूर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सुमिया जेजू ख्रिस्ता
बापाच्या एकल्यास पुरता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाची महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय आनी जे तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूंक आनी जे तूं आमकां बसयता ताची आशा धरूंक बळेपणान आमकां फावो कर आनी ह्या अती संवसारान सर्गींच्या सदां आंबाळटल्या सुखाचेर आमची काळजाती करून दवर. आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पळयतात म्हणजे एकपणान जे त्यांनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जोशवाच्या पुस्तकांतलें वाचप. जोशवान शेकेमांत इस्रायलाच्या सर कुळयांक जमो केल्यो. उपरांत ताणें इस्रायलाच्या मालगड्यांक फुडाऱ्यांक न्यायकर्त्यांक आनी अधिकाऱ्यांक आपयलें आनी ते सगळे देवा मुखार हाजीर जाले. तेन्ना जोशवान सगळ्या लोकांक म्हळें, सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवाची सेवा करतले. पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी खुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडीत सेवा केल्ल्या देवांची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवांची. म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. लोकांक जाप दिली, सर्वेस्पराक सांडूंक आनी हेर देवांची सेवा करूंक आमकां बिलकुल मोन ना. कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या गुलामपणाच्या घरांतली भायर हाडिल्ली आनी ताणेंच आमच्या दोळ्या मुखार व्हड आजापां केल्लीं. आमी गेल्ले ते सगळे वाटेर आनी आमी पयन करून गेल्ल्या त्या सर लोकांच्या देशान ताणें आमची जतन घेतल्या. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्या कित्याक तो आमचो देव. देवाचें उतार हें. देवाची उदुपकार. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वाती कोण. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वाती गोड. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो, ताची वाकस्तुती कळन आसा म्हज्या वंटाचेर आसतली.
सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक व्हड वीग मेळटा. हें आयकून दुपल्या धाकट्यांक संतोषा. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादी गोड. सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंतांचेर आसात आनी ताचे कान तांच्या उल्याक उक्ते आसात. सर्वेस्पर कोट्या मनशांक पाट करता. संवसारांत तांचो उगडास आळवून सोडता. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादी गोड. नितीवंताचे पोपेक सर्वेस्पर कान दिता आनी सर्व कश्टांवरांतले तांकां निवारता. कंतीन दुखीन पर्वतल्यांक सोमिलागी सासा. पर्वस काडलेल्यांक हातीन तो उखलता. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादी गोड. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादी गोड. सा पावलून एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्त थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक कालती जावन चला. पोतिणेनी आपल्या पोतेक सोम्याकच काल जाल्ल्या बरी काल जावन चला जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारोक आनी मस्तक, तसोच पोती आपल्या पोतिणेचें मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पोतिणेनी सरसंगतीनी आपल्या पोतेक काल जाय. पोतिनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तसो तुमी तुमच्या पोतिणेचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावीण जावच्याक आनी महिमेन परजळलेली एक कणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपोवन दिलो. हेच परी पोतिनेनो, जशें आपल्या कुडीचो ते मोग करतात तशें आपल्या पोतिणेचो मोग करी जाय. आपले पोतिणेचो मोग करता तो आपल्याचो मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपल्या कुडीचो द्वेश करिना, बदलाक तिचे तो पालांत पोशण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता. आमी ताच्या कुडीचे संदे पवित्र पुस्तकान म्हणलेले आसा. दादलो आपल्या आवय बापायक सोडतलो, आपल्या पोतिणेक एकवडतलो, ती दोगांय एक कूड जातेली. हें एक व्हड गुटाची सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव सांगतां. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवकार. Alleluia, 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 Alleluia. तुझी उतरां सौम्या आत्मा आनी जिवीत. सस्नीक जिवीत दिता ती उतरां तुजेच लागीं आसात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं.
तुमचे सवासो झोप म्हणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका इसुमिया. कफरनवाच्या सिनेगोगान जेजू उलोवन आसतना ताच्या शिसामदले 7 जणी आयकून म्हणाले, हे उलोवणें विपरीत जाले, ते आयकूंक कोणाक जाय. ह्या विशयांतच आपणाचे शिस गुणगुणून आसात म्हूण जेजू समजालो आनी तांकां म्हणालो, हे आयकून तुमचो बाबार दंडलो वय. तर मनशा पता पयलो आसले कडेन चडून फाटीं वेतना पळयशे जाल्यार तुमी कितें मनशाक जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारा ना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. तरी तुमचे मदें आसा थोडे सत्मानिनात आशिल्ले. सत्मानिनांतले कोण आनी आपणा विश्वास करता पराधीन करतलो कोण म्हूण जीव सर्वेता जण आसलो. आनी परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगिल्ले, बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सशी येवंक शकना. हांवच्या फ्रांसीस जेजूच्या शिसान भितरले 7,000 तसो सांगत सांडून फाटीं परतले. तर 12 जाणां जेजून म्हळें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली, सुमिया, आमी कोणाच अशी वेची. तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तुमचो देव असो भगिवन म्हणून आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. शुभ तुने बुक्समची सपन क्रिस्त ते म्हज्या मोगाचे न्हू. संवसारी जिवितांत आमकां जायते पंथावन आसात आनी एक पंथावन जावन आसा एक विणसण करची. विणसण म्हणटा आसतना जायते तरेचे विणसणी आसात आमच्या चलत्या जिवितांत. कैत्याक ल्हान थोन व्हडा पर्यंत ह्या अखेर पर्यंत आमी विणसण करत आसता. आनी थोडी विणसण केल्ली सोमां आसता, थोडी सोमां आसना. कैत्याक एक स्त्री गोरवां जाल्यार ताच्या पयलीं खंयच्या दाक्तराक वयचे, ताच्या खंयची आसपत्र विणसण, ताच्या भुरगे जाल्यार उपरांत कशे भुरग्याक वाडोवचे, ते भुरगे तितके प्राय पोताना खंयचे इस्कॉलाची विणसण करी जाय. ताच्या उपरांत 10वी जाल्यार PUC जाल्यार उपरांत मागीर कितें मुखलें शिकप जाल्यार उपरांत कामाची विणसण आनी काम आनी परत मेळटना लग्नाची विणसण. अशें पळया मेळटा विणसणी येतात आनी विणसण करता आमी. थोड्या विणसण हांवें सांगलें बरी, थोडी विणसण बरी आसता, थोडी विणसण बरी आसना. पूण अशें आसतना संवसारी जिवितांत ही विणसण गरजेची. पूण आमचो एक सत आसा की विणसण केल्या उपरांत जो कोण त्या विणसणेक पातयेन मुखार वेता तो जैत जोडटा. कित्याक आज आमची विणसण थोड्या इशीन दिशीन आसता. जावं पुरो आतां आमी शॉपिंगाक वेता, शॉपिंगांत थोडे विणसण थोडे जायते भोंवता मागीर विणसण करून थोड्यो संगत्यो बऱ्यो हाडटा. पूण घरा हाडल्या उपरांत पडटना आमकां सॅटिस्फॅक्शन आसना. तशेंच भुरगीं जायते आतां ऑनलायनीर विणसण करतात, तेय हाडटात परत्यान फाटीं धाडटात. म्हळ्यार थोडे विणसण जी हे पुटी हांव विंचता, जर तर म्हाका त्या विणसणीचेर पातयेनी आसा त्या पातयेनी मुखार वचता आनी मात म्हाका शांत समाधान मेळटा. ही आमच्या संवसारी जिवीत जाल्यार आत्मीक जिवितांत आनीक तरेची विणसण आसा. कित्याक आत्मीक जिवितांत आमी विणसण करूंक ना पयल्या सुवातेर. कित्याक आमी पूर हांगा सावन आमकां ल्हान आसतना बालशे आसतना बावतिजम दिला. तशें म्हणटा आसतना आमचो बावतिजम आमच्या आवय बापायन तांच्या कशा प्रकार आमकां दिला. तशें जायते जाणांनी म्हणूंक आसा सांगतात आमी विणसण करून फादर म्हाका दिला हो भावार्थ म्हण. पूण भावार्थ दिल्या उपरांत तो वाडोवन सोगी सोडोवन तो तुजेर वंदून आसा. कित्याक हर एका मनशाक ताका आमी हर एका पासकांच्या फेस्ताक आमी आमच्या बावतिजमाची नवी आंगवणी नवीकरण करता. कित्याक परत आमकां उडास हाडटा आमी कितें बासायला जेजूक आमी कित्याक स्विकार केला आनी त्या जेजू स्विकार करतना कितें आमी नाकारसूंक आसा ह्यो संगतीचो आमकां एक ना एक वाटेस आमकां उडास करीता. तशें म्हणटा आसतना आत्मीक जिवितांत विणसण करता आसतना आमच्या बेसाचो विणसण चड आनी चड प्रामुख जाता. कित्याक हर एक गिताच्या प्रायर पावतना तांचो बेस इंसूंक आसा.
जावं पुरो धर्मीक, जावं पुरो याजक, जावं पुरो काजारी, जावं पुरो अंकवारी, हे सर एका तराचे बेस. आनी ह्या बेस विंत आसतना आमचो मस्तो संगत्यो आमी चिंतूंक आसा. आनी कित्याक चिंत आसतना कित्याक म्हजेच टक्के हांवें विंचल्यार थोडे फावटी म्हजी विंचवण फेल जाता. पूण देवाच्या प्रेरकात्म्या प्रकार हांव विंचान जाल्यार हांव खंडीत मुखार वता म्हज्या बेसांत. दाखल्याक म्हज्या जिवितांत हांवें सांगचें तर ह्या जागोची आशा म्हाका ल्हान वंदना क्लासींतूच आसली. कित्याक तें आमकां एक बेत्यांनी सिस्टर शिकयताली म्हाका कुलशेखर. तिचे एक राग आसलो, वळटी तुवें पाद्राप जायचें, वळटी तुवें पाद्राप जायचें म्हूण. जावं बरो तीच आशा 10वी म्हणसर मुखार गेली. 10वेंत आसतना आमचो हांगासर कार्मेलीत पाद्राप घरा आयलो, म्हाका व्हरून गेलो आमकां येतो म्हणून. आनी हांव गेलो कार्मेलीतांक जॉयन जालो. सादारण 5 वर्सां जियेलो. 9वी शेट केली. पूण 9वी शेटांत इल्लेशे पाटीचे प्रॉब्लेम आयले. ताका म्हाका इल्लेशे दुबाव आयलो म्हज्या बेसांत. म्हाका सांबाळून मुखार वचूंक जाता गे म्हूण. तशें हांवें चिंतलें कार्मेलीत वर्दीन विचार की DSC या म्हूण. DSC या म्हणटा आसतना म्हजो एक आत्मीक डिरेक्टर बाप म्हणालो एकच पटी उडानाका वळटी 1 वर्स ब्रेक काडून घे, बरो नियाळ कर आनी देव तुका कितें मुखार व्हरूंक प्रेरीत करता ताच्या प्रकार कर. हांवें चिंतलें हें बरें म्हूण कित्याक ओडून वचून मागीर परतें पाटी येवंक जायना पळय एवढें सोडल्यार. त्या खातीर म्हाका एक रिजन्सी काडून गेली आनी ती रिजन्सी म्हाका लोंडा म्हळ्यार बेळगांवच्या लोंडा आमगे फिरगस आसा थंयसर म्हाका दवरलो. आनी थंयसर नियाळ करता आसतना 3 म्हयने हांव गेलो. 3 म्हयन्या उपरांत तेंगी म्हाका पाटी कार्मेलीतांत रावया म्हूण बोगाप आयलें. DSCचे नाका, देव म्हाका कार्मेलीत जावंक आपयता. पूण विसवण करूं बारीक कश्ट. आत्मीक डिरेक्टर पयस जाल्लो. त्या दाडा मोबायल नासली, फोनां चड नासली. लेटरां बरयचे कितले लेटरां सांगचे आमच्या विशयान जाल्यार अखेरीक देवाच्या उतार हांव वाचतलो. आनी एक दीस देवाचे उतार वाचता आसतना दंदुतेच्या कृत्यांत पयलो आवस्वरांत अखेरीची 2 वळयो 26 तें एका आपोस्तलाची विसवण आहली. आनी मातियास म्हळ्यार जुदासाच्या बदलाक आनी एकला आनी तांकां 2 जाण मेळ्ळे काय हिंसोंक. थंयसर तांणी सोडती घाली आनी त्या सोडतेन मातियासाचें नांव आयलें. म्हाका कितें जेजून सांगले बरें बोगलें तुका कित्याक कश्ट जातात न्ही थंय सोडती घाल म्हूण. हांवें चिंता ही बरी गजाल म्हळ्यार कार्मेलीत DSC 2 चिटी काडल्यो. आल्तारीर गेलो दवरलो जेजू तूं म्हाका दाखय म्हाका वाट म्हळें. आनी एक चीट काडटना कार्मेलीत म्हूण आयली. देवाक हांवें 1000 नरकां दिली. 1 पोटी म्हजी विंचवण जाली. ताच्या प्रमाणे पाटी पळोवना. आतां 40 वर्सां जाली ही विंचवण कर आनी आजुनूय हांव संतोशान समाधानान मोगान आनी ज्यूसच्या मोगान वाडोवन तसा हें जावन आसा. जिजून दाखयली म्हाका विंचवण आनी ती विंचवण फिरेर आत्म्या बरी हांवें केल्ल्यान आज ह्या विंचवणेन हांव चड संतोश जाता. कित्याक ही म्हजी पर्सनल विंचवण म्हाका हांवें जावन विंचल्या. आतां आमच्या भावा आनी भयणी असल्यो विंचवणी आमी करता आसतना आमकां पाद्री मादी जावंक आसचें ना चड. पूण आमी एक विंचवण केल्या काजारी जिविताची विंचवण. आनी ही काजारीच्या जिवितांत विंचवण आमचो मस्तो संगत्यो मागीर येतात. त्या खातीर पयले वचपान आमी पळयलें जोशुआ सांगता इस्रायल परजेक आज तुमी विंचवण करा. आनी कसली विंचवण? देवाचो मोग करचें, देवाचो फाटलाव करचो. ह्या अनुभवार्थी तांचे बाल वयचे. कित्याक बाशेल्या गांवाक ते आयल्यांत तांच्या देवाचेर फाटी येवन आयल्यांत तांकां देवान सोडवण दिल्या. पूण परत ती फाटी वेतात गोत्ता जोशुआन ह्या लोकांची बरी वळख आसा. आनी तो म्हणटा हांव आनी म्हजें कुटुंब देवाची सेवा करता. आनी सगळो लोक म्हणटा एका ताळ्या आमी ती सेवा करता म्हूण. ही तांणी विंचवण केल्ली आनी विंचवण परतें करूंक जाय. कित्याक ते अस्कत लोक तशें म्हणटाना आज वांजिलांत आमी पळयलें सकट आपोस्तल शिष्य थोडे सोडून गेले आनी अखेरीक शिशुवेच्याचेर आसतना जेजून एक सवाल विचारता तुमी म्हाका सोडून वेतात गी म्हूण. कित्याक जेजूचे शिकोवण आयकूंक ती जिरोवंक साथ दिना. कित्याक जिविताचो उंडो म्हळ्यार तुमकां आमकां जाले कश्ट आसा आनी हेच कश्ट तांकांय आशिल्ले. पूण पेद्रो म्हणटा सुम्या कोणा लागीं वेच्या आमी तुजे लागीं आसा जिवीत. हे जावन आसा तांचें कन्विक्शन म्हळ्यार एक पटी तांणी विंचवण केली. तो पेद्रो कितलो पडल्यारी त्या जेजूक अखेरीक ताच्या खातीर त्या जेजू खातीर आपलो जीव दिता. दुसऱ्या वचपांत सांव पावल एक सांगता हांगासर काजारी जिविता वयशांत वय जायते काजार एरेंज मॅरेज करतात. हांव ते विंचवण आसना थोडे पटी. पूण आतां तांची जायते लव मॅरेज. पूण खरी काजारां जावं दी जो कोण भोगता तो सॅक्रामेंट आनी सॅक्रामेंटाच्या मोगान जेजूच्या मोगान वो सॅक्रामेंट स्विकार करता तर वो सॅक्रामेंट पाळोवंक चड सुलाभ. आज जायते कश्ट आसात आनी ह्या कश्टान जाल्यार जर तर आमी
देवा खातीर ताच्या मोगान जियेता आनी सक्रामेंत आमी जोडलां वो सक्रामेंत जावन कित्याक त्या सक्रामेंताक एक सांगता ह्या जाग बेसांव करतना जे देवान जोडिला मनीस मोडिना जावं पूण आज आमी मस्त मोडटा कित्याक आमचो एक शिगूण आमचें तें उणो आसा ते खालत्यापणाचो शिगूण त्या खातीर सांग पावलो बऱ्या भशेन सांगता पूण थोडी स्त्रियो म्हणटे काल स्त्रियांक मात खालते जावंक सांगला दादल्यांक खालते जावंक नांगी फादर म्हूण तशें न्हय स्त्रियांक खालते जावंक सांगला पूण दादल्यांक ताचे की व्हडलें मिसांव दिला सांग पावलो दादल्यान तुमच्या स्त्रियेचो तुमी मोग करा आतां मोग कसो करचो मोगा काल जायचे कालतेपण जायचेच जर तर हांव कालतो जायना तर म्हाका मोग करूंक जायना म्हज्या स्त्रियेचो म्हणजे कालतेपणांत हांव मात तशें म्हणटाना मोग करचो तितलो सुलाभ ना कालते जावन जाल्यार तितके सुलाभ आसा सगळ्या शक्तीन तुजो मोग करचो म्हळ्यार तितले कश्ट आनी त्या कित्याक सांग पावलो सांगता कसो जीव जन पयस बेसो मोग केला आनी कशे जीव जन पयस बे खातीर आपलो जीव दिला तशें तुमी दादल्यानो मोगान तुमचें जिवीत तुमच्या स्त्रीक समर्पीत करचें पळय केदें व्हडलें मिसांव तशें म्हणटा आसतना स्त्रियेनी खालते जावचें म्हळ्यार आमच्यो खालते जावचें म्हळ्यार ताणें जावचें आनी जावचें न्ही एकामेकाक वंदन जावचें मोगान जियोवचें हें जावन आसा आमचें जिवीत जर तर तुवें विचून खेळाय जेजूच्या प्रेरकात्म्यान तर तुका कितेंच कश्ट आसना तशें म्हणटाना पंतवाना मस्त आसात प्रॉब्लेम मस्त आसात कुटुंबांत आतां खंयचेय कुटुंबांत शांत समाजाचें कुटुंब मातशें भारी उणी पूण कित्या खातीर एकच एक आमचें तें कालतें पडना एकामेकाक स्विकार करून आमकां कश्ट जातात काजारच्या दिसा आमी स्विकार करता पूण मागीर पळयतना प्रॉब्लेम जातात तर मोगाच्या भावा आनी भयणी आज संदेश आमकां इतलोच आसा कित्याक तर आमी विसण करता देवाच्या मोगान आनी एकामेकाच्या मोगान तर विसण आमची आमकां ती मुखार व्हरून सुलाभ जाता आपोस्तलांनी विसण केली आनी ती एपटी विसण केल्या उपरांत आपले जीव तांणी समर्पीत केलो तशेंच हांवें एपटी विसण केली आनी आज इतलो संतोशान आसा तर ती देवाची महिमा तशें म्हणटा आमकां हर एकल्या की एकच एक मिसांव संतोशान जिवीत जियोवंक आज जर तर म्हणजे तें असमाधान आसा हाका कारण दुसरी कोणूच न्ही हांवूच कित्याक म्हणजे तें असमाधान आसूंक पुरो समाधानी आसूंक हाका पुरो हांवें काम करी जाय कित्याक कोणेंय म्हाका समाधान दिवंक जायना कोणेंय म्हाका संतोश दिवंक जायना संतोश समाधान असमाधान पुरो हांवें तें करचें म्हज्या चिंतपा प्रकार आनी म्हज्या नडटा प्रकार तर जेजूच्या पावलांनी चलता तर जेजूचे उतार आमी पाळटा तर आमकां कितेंच भियान ना कित्याक जेजू आमकां संगात दिता तसोच आमकां प्रेरीत करता आनी आमची विंचण ती पाळूंकय तो आमकां आदार दिता तर वस्तू जावं दी आमचो बोवार्थ आमच्या जेजू तें ताका आमी स्विकार केला ताका आमी आमचें जिवीत समर्पीत केला ताच्या वाटेन आमी चलोवंक प्रयत्न करता तर हे प्रयत्न आमी खंडीत जावंक चड आनी चड बरें जातलें हांव कित्याक जेजू आमकां संगात दिता हो बोवार्थ आमचें तें आसूं दी आनी आमी केली विसण तर परत जेजू समर्पीत करया आनी त्या विसणेन मुखार वचूंक तसो जेजू म्हाका आनी तुका आदार दिवं आमेन. सर्व आमी उबे रावया आनी आमचो बोवार्थ एका निजात नुसारया एकाच देवाक सतमंताम सपदेदार बाप तो सगळ्यांनी पितमिसो दिसता आनी ना दिसता वचून रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सतमंताम देवा सगळोच पुत्तो सरकळादी बापातान जल्मला देवतां ती उजवाटां उजवाड खऱ्याच्या दवतलो करो देव तो जल्माला ताका रुसोंक ना बापाच्या सैमसो ताचेर सोद वस्तू केल्या आमा मनशा पसत आनी आमच्या सुटेने पसत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्रत्म्यावरी आमकां मरीचे उजरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसत पोंस प्रतका ताका कुसार मारलो ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो सकाळ जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिवांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटे शेवट आसना आनी पवित्रत्म्याक सतमंता ईश्वरनी जीव दातो बापा आनी पुता नीत जाला बापा आनी पुता बराबर ताका समस्तका नमस्कार आनी महिमा फावो प्रौदवरी तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूतांनी स्थापलेले देवसभेक सतमंता पत्कांच्या वचना खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता
आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनाक आनी ससांच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मुगाल भाव भयणीनो, तुमी आज आमकां विश्वासपणी ताचो पाटलाव करूंक आनी ताचे सर्गींची शिकवण पाळोवंक उलो दिता. तर आमच्या सर्गींच्या पापा लागीं ह्या खातीर आनी हेर सर आमच्या गरजा खातीर आमी मागया. सर्गींच्या बाप्पा, आमच्या पापांक, बिस्पांक, याजकांक आनी धार्मिकांक तांणी प्रामाणीकपणी सोम्याचो पाटलाव करूंक गरजेचो आदार तांकां लाभय म्हूण मागता. बाप्पा, आमचें मागणें आयक. बाप्पा, आमचें मागणें आयक. आमच्या देशाच्या राजकारभाऱ्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थी रितीन आनी कसलोच भेदभाव नासता वावर करूंक शिकय म्हूण मागता. बाप्पा, आमचें मागणें आयक. पिडा, अवघड, झुजू, आनवारा, उतरप्राय, एकसुरपण आनी हेर समस्यांक लागून कश्टूंच्या सर आमच्या भावा भयणीचे कश्ट हळू कर आनी तांचे जिणेंत बरोसो लाभय म्हूण मागता. बाप्पा, आमचें मागणें आयक. विविध कारणांक लागून कातोलीक भावांत सांडलेल्या सोमेस्तांनी तूं एकलो मात्र सोडून धर म्हणलें सत वळखून पापाच्या मुखेलपणार आजचे कातोलीक पवित्र सभेन ती रवशें कर म्हूण मागता. बाप्पा, आमचें मागणें आयक. आमच्या पिरगजेच्या गवळीक परिशदेच्या सांद्यांनी, गुरकारांनी आनी संघ संस्थांनी सदां समाजीन साक्षांची जिणे जियो गरजेची कृपा लाभय म्हूण मागता. बाप्पा, आमचें मागणें आयक. एवकरिस्ताच्या मेसा बोवारी आजार आसलेल्या आमी सोमेस्तांनी देवाच्या उतरांतावन प्रेरीत जावन आमच्या आपोवण्यांक सदांच विश्वासी रावूंक आदार दे म्हूण मागता. बाप्पा, आमचें मागणें आयक. इकडे मौन रावून आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागुया. सगळींच्या आमच्या मघाळ बाप्पा, आमी तुज्या भुरग्यांनी हांगासर उसरीत मागणी दयेन आयक. आमच्या जण एकल्याच्या पोवण्यान सदां संतोश पावून सदां तुज्या पुता जेजूची विंचण करून चिन्नान शब्दान आनी करणे ताका साथ दिशे कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नवी. आमेन. गीते दिव आमी तुका जावन आमची काणी मोगाळ बाप्पा, जावन आमची काणी तुझ्या पातकी भुरग्यांत मोग तुजो आदी मोगाळ बाप्पा, मोग तुजो आदी बाप्पा. आमची म्हणले किते बाप्पा, जावन आसा ते तुजे देखू जेजूक आमी ओपून दिता आज जावन आमची काणी, जावन आमची काणी. म्हज्या मोगाच्यान आमी बेटीचे बलिदान सपतिदा देव बापाक मानतात असले जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या अनेक पयसेच्या आतावा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पराकेस बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली परजा तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुज्या पयस सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा
दिन वसूया आमी करूंक फावो सर्वेस पवित बाप्पा सपदर आणि ससनाच्या देवा सरगळ्यांनी सत्यांचे क्रिस्त आमच्या समेवरवी आम्ही तुका दिन वचूंक फावो व कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मर्यादान जन घेतलो कुसाचें मरण सोसून संसाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन संसाचे जिवीत आमकां दिली देखून आतां तें तुतां बराबर आनी सर्गींच्या सदल बरा सांगाती तुजे मायमेची किचय आमी तळी गायता Del paraíso servis por tu Sergani sonsa Bala tuja vaibhava Bhusargi tuka jai jai Servis porachi navi etata kajai Bhusargi tuka jai jai बाप्पा खरंच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जरूरत ज्या पवित्रत्म्या धडुनी देणी पवित्र कर्म मी मागता जावं ती आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कस म्हणून सत्संग वेच्या आदी ताणें गुंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोदलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जवान जाता ताणें कास घेतले तुका अनुभ्यान दिन वसलो ती आपल्या सांग दिली आनी मुळे तुमी समेत घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचे पक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेत मनशा पसत ते वारवतले हे म्हज्या उडसाक करात But it's so good for God to y'all. Jesu melo, Jesu जीवन साला, Jesu novia, येतलो. बाप्पा जेच्या मनस्थानी पुनर्जीवनपण समी भक्तीपणी उदास करता हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची कास कास समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तिची सेवा करून आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेची कुडाक आसा तेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रितमीचे विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचा उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बाप्पा पीटर पॉल आमच्या गवळी बाप्पा आणि सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची एकाकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्ट खातीर अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें फजळीत म्हाका मोड पळोवंक फोवो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता हांव आमकां मरे देवाच्या माये संगती भगवान जुजे तुजो पती भगवान दर मुत्ता आनी स्वर्कळी तुका मेळपाल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर सत्सांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावोंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Dios Jesu arwi Dios sangata Dios Jesu tai povit at medya ik puna
सोपोवेदाल बापा सुवंदन आणि वैभव तुका ससना ससना आमेन. दिसून शिकल्या मागण्यांद्वारे देवाक मोगान बाप्पा म्हण उलो मारूया. आमच्या बाप्पा सगीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संकायू तुझी खुशी कथाचा तुझी सुंदरांचा आमचो दिसपडतो ग्रास संकांती आणि आम्ही तुझेल्या उचिष्टा तुझी आमची पत्कां बोगस आणि आमकां थाळणेन प्रतिनिका सर्वेस्प्रास वाटंतली आमकां निवाद देखून या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सरकींचे बाग आमच्या सुरेंद्र राज्य जो क्रिस्त जेणे बरेचशे तेल्यांक आमकां तुझे उदाहरण कोकणी सरपात कंते सटय आणि सर आकांतांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्त हातून तेज्या दोन दिता मले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पण ते पयसुबीच्या भावार तेजे दीस घालती खुशेपण शांतीन कोटात सांबाळ जी तेन राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसो एकामेका मोगाची शांती पाठोवया. शांती देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तेजी कोड रागत आमी संपयता ती आमची जत्तेनी काय साडिना जावं पण ते काकोतीने आमच्या आत्म्याचो संस्कृती बलेकेनी वकात दी. पण ह्या वजन आसा जिजू देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती या शिडीच्या जीवनाक आपण लाभलेली आम्ही सुभागी. सुम्या शिडीचे म्हाका फवना म्हाका फलकी मेळटली. क्रिस्ताची कोड रगत आमकां ससनाच्या जिविता पावोम. आमेन. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Press down so Mana kaluk mira Amor chibit labuso Uswat pakai chibit laboy Suruki niwasak pavun Jisu tu ye kalsan tu ye bidar kurun tu ye tuche sumuraya tu ka rakun raulia lagi tu vegiye lagi tu vegiye.
जो मुझे मांस खाता आनी मुझे रगत पियेता ताका ससनाचे जिवीत आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत करतलो. प्रार्थना. सर्गींच्या बापा तुजे खाकोलतिनी तुवें आमकां दिलें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिढे सत्म्या बरोबर भलायकी दी आनी सगळे आमचे जिवी तुका मानतात तसले जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बादी कदीक वाजय आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस पाव तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोपोत वेदाल देव बापूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वसनियात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां तारता. देवाचे वोडुका शिकुनाचे वाटेन सुम्या म्हाका चलय कुरपे देयान तुज्या आत्मो म्हजो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीचे मोगान तुज्या पेटय. कष्टांत वाचताना जावचो आदार पळय म्हजे करताना दयेन म्हाका तूं राव. शिकुनाचे वाटेन सुम्या म्हाका चलय कुरपे देयान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीचे मोगान तुज्या पेटय. मुखार पुत्रा सोवे हांव ख्वार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. भगवान कुसाचे कुरबे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवान.